त्याची मिटिंग झाल्या आणि कोणाची मिटिंग झाल्या? टॅक्सी मायल हांव नको ती ऑपरेटर झाली. Until unless I don't speak to CM, I don't comment हां सो on taxi issue. yesterday in a Taxi people have not listened to the chief minister of calling off the strike. They have to call off the strike, then we will talk to them. sir, Chief minister is ready to talk. He never said I'm not talking. So let them withdraw the strike now. All the tourists जे गोंया येता आमी अतिथी देव भव म्हणटा, they are like God and we are living on this industry. तांकां काल तेणी बॅगां उडून येला चिखल्यानसून, कालागुडान चिखलानसून बॅगां उडून येला. ते पावस पडटा न्हू, भायल्यान मातशी जागो मातशी जाल्लो. काल सो टॅक्सी सोदूंक वो प्रायवेट कार सोदूंक ते पावसान भिजून वयताले. सो हे आमी ट्युरिजम दिवंक सोदता तांकां. काल Is this the tourism we are trying to? काल तेणी मिटींग हाडल्यान तुमच्या नांवान ते भोव माताल घे तुमकां पयलो. सी आय नो वॉट आय हॅव डन टू देम. हांवें कितलो हेल्प केला तो हांव जाणा आनी तितूंतले थोडे जाण जाणा. तांकां अशें दिसता की हांव तेंच्या वांगडा ना जाल्यार तांकां अशें दिसनी. आय एम ऑलवेज वीथ माय टॅक्सी ओनर्स. आय एम ऑलवेज वीथ देम. आय स्टँड बाय देम आनी आयज पासून आय एम सिम्पथेटीक टुवर्ड्स देम. बट ट्रान्सपरन्सी हॅज टू कम. आय स्टँड बाय माय स्टेटमेंट. ट्रान्सपरन्सी हॅज टू कम. The tourist has to know what he is paying before he sits in the car. Simple it is. आय सीएमान देखून म्हटलं 3 महिने यूज करून तांकां पळोवन दिले. This cannot go any further. That if the tourist doesn't know what he is paying before sitting in the car, why he should sit in the car? सांग म्हाका तूं. खंयची रेट ते कोणी नासतले, तेणी ड्रायव्हर दवरल्या. 50% ड्रायव्हर आहा गाडयेक. हांव सांगता तुका आमच्या वाटेन आहा, हांव दाखयता तुका. कितें रेट सांगता तशें चलचें ना. Rate has to be fixed. It has to come on the meter. Simple it is. If they agree to it, it is very good for the industry. हॅन्ड मास्क आज इंडस्ट्री सफर जाल्या, फाल्यां बरें जातलें. हॅन्ड मास्क परमिटा पोती दिता म्हणटा ते. समज बाय वॅनिस कितें करपाक जाय तेणें आपले व्हडा खोशेन करूनी, तेणें आपली दिवनी. दे शुडंट टॉक फॉर ऑल द स्मॉल पीपल. एक गाडी जी कोणाची आहा न्हू तेका दुखलेले आहा, तेजी बँकाचो इन्स्टॉलमेंट आहा, तेणें आनी कोणा कडले पयशे घेतले ते रिटर्न करपाक जाय. So you cannot talk to all the taxi owners. सगळ्यांक दुखलेले आहा. इवन म्हाका दुखला. हांव जाणा कितें जालें तें आमची इंडस्ट्री आयज. सो ॲप हॅज टू कम. तेणी ना ट्रान्सपरन्सी हॅज टू कम. तूं म्हाका एप आनी फॅप म्हाका सांगिनाका. पयलीं विथड्रॉ करून स्ट्रायक. लेट देम गो बॅक टू ऑल द हॉटेल्स एंड रेल्वे स्टेशन एंड एअरपोर्ट एंड चीफ मिनिस्टर वील टॉक टू देम and we'll remove a solution which is win-win for both the industry, for the hotel industry, for the government and for them. But transparency is a must really. Without transparency there is no solution. Strike ut jala transparency ade. Government म्हणटा transparency हाडया, तितूंतले 50% म्हणटा transparency हाडया आमी रेडी आहा, 50% म्हणटा ना. आनी थोडे जाण लिडर आहा ते कितेंचे कितें उलयता. मागीर म्हाजे अगेन्स्ट उलयला तर आय एम रेडी. म्हाका तुमी जाय तितली गाय पण ट्रान्सपरन्सी हाडा. थँक्यू.